कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार जिल्ह्यात मान्सून पूर्व पावसान हाहाकार. कारवार जिल्ह्यात मान्सून पूर्व पावसान अक्षरशः हाहाकार माजयलो. राष्ट्रीय हमरस्त्यार जागजाग्यार उदक भरून रस्तो संचाराक बंद, तर काही जाग्यार उदक भरून रस्ते खड्डेमय जालात. कारवार जिल्ह्यात अति पावसात अंकोलाच्या नदी भागात भरिल्ले उदक ग्रामस्थांक कालगी मारून उदक समुद्रात सोडिल्ली घटना घडली. न्हंयेंतल्यान येवच्या अपार अशा उदकान पूर येयल्यान कालगी मारून उदक समुद्रात सोडचो प्रसंग ग्रामस्थांचेर येयलो. पावसाळ्या पयलींच न्हंयेचें उदक जास्त प्रमाणात भरचें कारण म्हणल्यार न्हंये देगेर खूब प्रमाणात रेती काडून दास्तान करून दवरिल्ल्यान हे उदक जास्त फुगले. तेजेन ग्रामस्थानच रेतेच्या ढिगारांतल्यान रुंद कालगी मारून हे उदक समुद्रात सोडले. प्रत्येक वर्साक जुलय म्हयन्यांत अशें कालगी मारून उदक समुद्रात सोडताले, जाल्यार ह्या वर्साक मे म्हयन्यांतच जास्त उदक न्हंयेंत भरिल्ल्यान अपार प्रमाणात उदक जाल्ले हे उदक समुद्रात सोडचे अनिवार्य जाल्ल्यान ग्रामस्थान हो निर्णय घेलो. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025.